कुडचिरे प्रीमियर लीग हो क्रिकेट टोर्नामेंट 2018 सोमारा जालो। ह्या वेळार आमदार प्रवीण जाटये आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। खेळामळ बांदून दितले म्हूण उतर ह्या वेळार थळाव्या आमदारान दिला। RDX गोवा खातीर कुडचिरेच्यान चंदू मांद्रेकार। सरकारी मदत न घेता केल्लो आसा आणि हे सगळ्या गोंयाक दाखोवन दिल्ले आसा की खेळा फुडें कांयच कमी ना किंवा कांयच कठीण ना। जेन्ना आमी एकदा एक गोष्ट ठरयली की ती आमी हांगा पूर्ण करूं शकता, हे ह्या सगळ्या भुरग्यांनी हांगाच्या कुडचिरे गांवच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी हांगा दाखयल्लें आसा। सरकारा कडल्यान हो ग्राउंड पुरो करून घेवचो, जेणे करून आमचे भुरगे आणि खंयसर तरी वचपाच्या मार्गान वचना ते कमीत कमी तरी शिक्षण प्लस खेळाच्या माध्यमांतल्यान आपले भवितव्य कॅरियर घडयतले अशें तुमच्या कडेन मागता। भावा मेळून हो आमी ग्राउंड करपाक खूब मुखार प्रयत्न करतलो आणि हो फुडले वर्ष पर्यंत तुमचो ग्राउंड जातलो, आमदारा तर्फे जातलो आणि हांव तुमकां वचन दिता। पूण तुमी पयलीं फुडें सरू जाय, मागीर आमी। गांवच्या ज्या युथान जर ठरयलें की बाबा एक खंयची गोष्ट करपाची जाल्यार ह्या गांवान 5 लाख रुपया खर्च करून हो मुद्दाम ग्राउंड केलो, हाज्या बद्दल हांव सगळ्या भुरग्यांक आनी गांवच्या सगळ्या लोकांक कॉंग्रेच्युलेशन। हांगा ह्या ग्राउंडा भितर कितें सोयी करूं शकतात ते फुडल्या अवघ्या दिसा भितर आमी काम सुरू करया आणि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडल्यान हे सगळे ताका एक प्रोग्राम आसता की ताका पास करून घेवचें पडटलें किंवा तांकां त्या प्रमाणे फायनान्शियल तांकां असिस्टन्स लागता। एक गोष्टीचेर तुमकां हांव अश्युरन्स दिवंक सोदता की फुडें आमी ह्या कामाक सगळे मेळून काम करूया आनी हो स्पोर्ट्स ग्राउंड करून घेवया। दुसरो ह्या ग्राउंडाक ह्या वाड्या वयलो प्रॉब्लेम आसा की हांगा उदकाचो मोठो प्रश्न आसा। तर हांव मुद्दाम सरपंचाक सांगूंक सोदता आनी पंच आमच्या मेंबर्सांक सांगूंक सोदता की एक आमी प्रपोजल दिवया की थंयच्या तुमच्या सकयल जे न्हंयेंतल्यान उदकाच्या हांगा कितें तरी सोय करपा खातीर एक प्रपोजल दिवया।